नमस्कार. 25 जून 1975 ह्या दिसा भारताच्या त्या वेळावयल्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी हांणी आणीबाणी जाहीर केली. 1975 ते 2025 आज ह्या घटनेक 50 वर्सां पुराय जाता. ह्या 50 वर्सांत एक नवी पिढी जन्मली, शिकली, व्हडली जाली, पूण तांणी आणीबाणी पळोवना. चडशा लोकांक आणीबाणी बद्दल खबरूय ना त्या तेंपा वयल्या, पूण जाणी इतिहास शिकले तांणी आणीबाणी इमर्जन्सी कितें हें तांकां कळ्ळें. आतांच्या केंद्र सरकारान आयचो दीस 25 जून हो संविधान हत्या दीस म्हणून पाळचो अशें थारायलां. मुळात आणीबाणी म्हणजे कितें, इमर्जन्सी वेळार घडलें कितें, तेन्नाचो इतिहास कितें, हें सगळें जाणा जावन घेवपा खातीर आज आमी आमच्या स्टुडियोंत मुजरत इतिहासाचे जाणकार, इतिहासाचे शिकपी एक शिक्षक प्रोफेसर प्रज्वल साखरदांडे हांकां मुजरत आमी हांगा आमंत्रीत केल्या. प्रज्वल बाब, नमस्कार. नमस्कार आणि येवकार. 25 जून 1975 ते 21 मार्च 1977 21 म्हयन्याचो खूब म्हत्वाचो काळ. हो काळो काळ, काळो अध्याय म्हणून भारताच्या इतिहासांत तसोच उरतलो. त्या तेंपार कितें घडलें, कितलेशाच लोकांक भितर उडयले, तांचेर अत्याचार जाले. तातूंत राजनितीक नेते आशिल्ले, पत्रकार आशिल्ले, मागीर कलाकार आशिल्ले, साहित्यीक आशिल्ले, आनी तांकां इतले त्रास दिले की एक उठाव तयार जालो. आनी आज ताची याद म्हणून हो 25 जून हो संविधान हत्या दीस म्हणून आमी पाळटात. हाचो हेतू कितें? हाचो हेतू सामको सरळ आनी सोंपो आसा. त्या वेळार जाणी जाणी त्रास भोगले, विरोध केलो, बंदखणींत गेले, कादेंत पडले, त्या सगळ्यांक आज याद करप, तांचो सन्मान करप, ताचे पेक्षा जे आज तातुंतले ना तांकां श्रद्धांजली आर्गां ओंपप म्हणून हो संविधान हत्या दीस. प्रज्वल बाब, एक मुळात एक सादो प्रश्न तयार जाता की त्या वेळार श्रीमती इंदिरा गांधी त्या वेळार अशें कितें घडलें, कितें घटना जाल्यो ज्या खातीर तिका दिसलें की आतां इमर्जन्सी लावूं जाय, आणीबाणी जाहीर करूं जाय. कितें घडलें त्या वेळार? 25 जून 1975 बरोबर. हो दीस, आयचो दीस 1975 वर्सा हो एक भारतीय इतिहासांतलो काळो डार्क डे. बरोबर. हय, संविधानाची हत्या जाल्ली. आतां ते इमर्जन्सी म्हणजे पॉलिटिकल एक्सिजन्सी तिका दिसली आनी तिणें इमर्जन्सी डिक्लेअर करपाचो निर्णय घेतलो. हाजो फाटली पार्श्वभूमी अशी आशिल्ली की 1971 वर्सा जेन्ना इंदिरा गांधीन परत इलेक्शन लढली ती, तेन्ना तिणें गव्हर्मेंट मशिनरी वापरली. गव्हर्मेंटाचे मनीस, ऑफिसर्स आसा, तांचो वापर केलो आपल्या इलेक्शन कॅम्पेनीन असो तिजेर आरोप लायलो. आनी तो खरोय आशिल्लो. राज नारायण म्हणून तेन्नाचो जो राय बरेली ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान ताणें लढयिल्ले, राय बरेलीच्या इंदिरा गांधीच्या विरुद्ध राज नारायणान ते इलेक्शन लढयले 1971. आनी ह्या राय बरेली सीट हे राज नारायण जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टीचो जो लिडर आशिल्लो तो हरलो त्या इलेक्शनान आनी इंदिरा गांधी जिखली राय बरेलीच्यान. म्हणटकीर राज नारायणाक ताणें इंदिरा गांधीक अक्यूज केलें की ती जिखल्या पळय ती ऑनेस्ट मिन्सान जिखुना, पण शी हॅज यूज्ड गव्हर्मेंट मशिनरी, शी हॅज यूज्ड गव्हर्मेंट पीपल, शी हॅज यूज्ड गव्हर्मेंट इवन मायक, सगळें तिणें गव्हर्मेंट मशिनरी यूज केली. दीज क्वॉलिफाय टू बी कॉल्ड करप्ट प्रॅक्टिसीस म्हणून राज नारायणान अलाहाबाद कोर्टान इंदिरा गांधीच्या विरुद्ध केस चलयली. अच्छा.
आनी अलाहाबाद कोर्टान जजमेंट दिलो की इंदिरा गांधी शूड वेकेट द सीट ऑफ द प्रायम मिनिस्टर. आनी जेन्ना तिका कळ्ळें की आनी हो जो निर्णय अलाहाबाद कोर्टान कन्वे केलो तो सुप्रीम कोर्टान अपहेल्ड केलो ऑन 24 जून 1975. आनी जेन्ना तिका कळ्ळें की म्हणजे काल म्हणजे आपल्याक आतां हें प्रायम मिनिस्टर सीट वेकेट करचें पडटलें आनी सो शी वेंट टू द हाऊस ऑफ प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद. अच्छा. आनी ऑलमोस्ट बिफोर मिडनायट म्हणजे 25 जुनाक 1975 शी प्रिवेल्ड अपॉन द प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद टू डिक्लेअर इमर्जन्सी इन द कंट्री. आता इमर्जन्सी म्हणजे कितें आणीबाणी आपत्काल म्हणजे देर इज इंटरनल डिस्टर्बन्स इन द कंट्री एंड हे सो शी सेड इमर्जन्सी शूड बी डिक्लेअर्ड एंड ऑन 25 जून 1975 द एंटायर कंट्री एमर्जन्सी डिक्लेअर जाली. अच्छा. पूण अशी इमर्जन्सी डिक्लेअर करपाक हें एक्चुअल कारण कितें दिलें? कित्याक म्हज्या म्हायती प्रमाणे इमर्जन्सी 3दां डिक्लेअर जाल्या म्हणजे 1962 ते 68 जेन्ना इंडिया चायना वॉर जाल्लें. करेक्ट. आनी 1971 जेन्ना इंडिया पाकिस्तान वॉर जाल्लें आनी बांगलादेश तयार जाल्लो. ही दोनी कारणां आशिल्लीं कितें? भायल्यान एटॅक जाला, भितर आनी कांय कुफुसां जावची न्ही म्हणून नॅचरली लायता. पूण जो पळय 1975 जी आणीबाणी लायली ताजें कारण कितें दिलें? तिणें कारण कितें दिलें की देर आर इंटरनल डिस्टर्बन्सीस इन द कंट्री. आतां मातशें फाटल्यान वता. जयप्रकाश नारायण म्हूण तेन्नाचो लिडर आशिल्लो आनी ताणें 1974च्यान एक रेवोल्युशन स्टुडंट्स रेवोल्युशन तयार केल्लें आनी तिणें कितें सायट केलें की जयप्रकाश नारायण इज नाव गोइंग टू टेक टू द स्ट्रीट्स एंड फूल स्टुडंट अनरेस्ट जातलो. ओके. सो देर आर इंटरनल डिस्टर्बन्सीस क्रिएटेड बाय द ओपोजिशन पार्टीज आनी हें तें. एक्चुअल रिजन कितें आशिल्लें की शी हॅड टू वेकेट द प्रायम मिनिस्टर्स चेअर and she didn't want to lose the prime minister's chair. So she said it is political exigency, it is required. So that is the reason. She said it is political exigency and emergency is the only solution to this situation. So that is why she gave the reason that emergency is required. म्हणजे राजकीय अस्थिरता अशें तिका दिसलें. हय, राजकीय अस्थिरता अशें तिका दिसलें आनी तेणी तें क्रिएट सिच्युएशन अशें केलें की इमर्जन्सी वॉज नेसेसरी म्हणून. शी इज नॉट डुईंग इट फॉर हर सेक बट इट इज फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, बेनिफीट ऑफ द कंट्री म्हणून तिणें रिजन दिलें तेन्नाच्या दूरदर्शन न्यूजाचेर. पूण त्या वेळार तिजे बरोबर कोण आशिल्ले? म्हणजे तिगेले जे तिजी जी पार्टी आशिल्ली काँग्रेस पार्टी, इंडियन नॅशनल काँग्रेस, ही तिजे बरोबर आशिल्ली ताचे जाहीर जालें तेन्ना. इंदिरा गांधी बरोबर तिजी ओन कोटरी आशिल्ली आनी तातूंत भितर एक नंबर 1 म्हणजे हांव हाका म्हणटा संजय गांधी जो तिजो धाकटो चलो आशिल्लो. ही व्हेरी मच वॉन्टेड. नाव ही वॉज स्कॅर्ड की आपली आवय आतां प्रायम मिनिस्टर उरची ना, प्रधानमंत्री उरची ना. सो तो वन ऑफ द मेन पिलर्स बिहायंड इंदिरा गांधी टू डिक्लेअर इमर्जन्सी. आनी तिजे सगळे जे सपोर्टर्स आशिल्ले तातूंत खूब जाण आसा, धवन आसा, खूब जाण. ते इनफॅक्ट कितें जाल्लें जाणा 1969 स्प्लीट जाल्ली, काँग्रेस स्प्लीट जाल्ली आनी कामराज काँग्रेस आशिल्ली आनी इंदिरा काँग्रेस नाशिल्ली, काँग्रेस आर म्हणटाले ताका, मागीर ती इंदिरा काँग्रेस जाली. इंदिरा गांधीची ग्रूप आशिल्लो. बरोबर. सो तांणी कितें केलें की इंदिरा गांधीचे जे सपोर्टर्स आशिल्ले म्हणजे ते सारके टोटल देवर फॉर इंदिरा गांधी. सो दे डिसायडेड दॅट वी वील सपोर्ट हर डिसिजन. आनी ओपोजिशन जे खूब जाण आशिल्ले, राजनारायण आशिल्लो आनी मागीर खूब RSS लिडर्स आशिल्ले, अटल बिहारी वाजपेयी आशिल्लो, लालकृष्ण अडवाणी आशिल्लो, अशे खूब मोहनदारी लिडर्स आशिल्ले. बरोबर. हय. सो ते जयप्रकाश नारायण वॉज द मेन लीडर ऑफ द ओपोजिशन. म्हणजे लीडर, ही वॉज नॉट द लीडर ऑफ द ओपोजिशन, ही वॉज द लीडर ऑफ द अनरेस्ट. म्हणजे स्टुडंट्सां भितर जो बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ रायझींग प्रायसीस, हे सगळें जे अनरेस्ट आशिल्लो की ते दे प्रूव टू बी, म्हणजे शी सेड दॅट दे वील बी डिस्टर्बिंग द कंट्री, इंटरनल डिस्टर्बन्सीस आसा म्हणून आपूण इमर्जन्सी इज नेसेसरी आनी दे सपोर्टेड द एंटायर कोटरी ऑफ हर सपोर्टेड हर. बरें. त्या वेळार सगळ्यांत पयली गजाल कितें केली काय म्हणल्यार तिणेन आपले जे विरोधक आसा आनी जे खास करून पत्रकार भितर आसा हांकां भितर उडोवपाचें काम सुरू केलें. अशें वाचनात आयलां की जवळ जवळ 11 लाख लोकांक तांणी भितर उडयल्ले त्या तेंपार. म्हणजे हातूंत सगळे तरेचे मनीस आयले. म्हणजे तूं विरोध करता की तुका भितर उडयता. पण हें करता आसतना भायर उरले कोण? ही गजाल
पास कशी जाली कित्याक तेन्ना काय सोशल मिडिया नाशिल्लो, तेन्ना आशिल्लो फक्त रेडिओ आनी दुसरो आशिल्लो तुगेलें वर्तमानपत्र. पूण ही हो अनरेस्ट जो आसा तो कसो सगळे कडेन पावलो? एक म्हणजे एक इफेक्टीव माध्यम आशिल्लें रेडिओचेर. म्हाका अजून याद जाता, आय वॉज इन द फर्स्ट स्टँडर्ड आनी म्हाका ते आणीबाणी हो शब्द जो रेडिओचेर परत 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 रिले जातालो, ब्रॉडकास्ट जातालो. आनी तेन्ना सोशल मिडिया नाशिल्ली, कांय नाशिल्ली. पूण जो जयप्रकाश नारायणाचो कंट्रीचेर जो होल्ड आशिल्लो, ही वॉज ऑलमोस्ट लायक अ पॅरलल गव्हर्मेंट. ओके. आनी ताणें जो प्रत्येक स्टुडंट आज इनफॅक्ट आमच्या गोंयान एक गांधीयन थिंकर आनी हे आसा, एक्टिविस्ट आसा, कुमार कलानंद मणी, ताजी पिसफूल सोसायटी आसा. ताणें सुद्दां फेसबुकाचेर आज घालां की आपल्याक एज आय वॉज अ स्टुडंट लिडर आपल्याक अरेस्ट केल्लो. म्हणजे जे लोक जनता पार्टीन आशिल्ले, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टीन आशिल्ले, जे सोशलिस्ट थिंकिंगाचे आशिल्ले, म्हणजे जे सगळे त्या पार्टीनी आशिल्ले, दे स्प्रेड थ्रू आवट. आनी तांणी ते इतले आंदोलनां जालीं, मिटींग जाल्यो फटाफट. आनी जे कोण इंदिरा गांधीक ओपोज करताले, तातूंत विजयाराजे सिंधिया आसा, इवन बायल सुद्दां, नंदिनी सतपती ओरिसाची चीफ मिनिस्टर आसा, जे कोण ओपोज करताले, स्लायटस्ट ओपोजिशन, दे वर पुट बिहायंड बार्स. सो तांकां आनी सो it looked as if ki whole country who was opposing Indira Gandhi, that Indira Gandhi became a colossal figure and Sanjay Gandhi became a large figure, larger than life. So Indira Gandhiच्या against तू कितें उलयलो तो भितर, संजय गांधीच्या against तू कितें उलयलो भितर. So तुका म्हणजे opposition was curtailed, annihilated, I will say, complete नापात केलें opposition. आनी सगळें it was one woman that was ruling the entire country, and ती कितें म्हणटा पळय ती पूर्व दिशा. So she became a virtual dictator. This is also we have to consider the contribution made by Indira Gandhi. अच्छा. म्हणजे इंदिरा गांधीन कॉन्ट्रिब्युशन देशा खातीर खूब केलां. इनफॅक्ट ऑपरेशन ब्लू स्टारा खातीर तिका आपले मागीर 1984 आपलो जीव दिवचो पडलो, तिका मारली. सो तिजें कॉन्ट्रिब्युशन खूब आसा. इनफॅक्ट ड्युरींग द टायम ऑफ एमर्जन्सी 20 पॉयंट प्रोग्राम लागू केलो. इमर्जन्सी डिक्लेअर जातकच 20 पॉयंट प्रोग्राम. 20 पॉयंट प्रोग्राम तिच्या मनान जो आशिल्लो तो तेन्ना डिक्लेअर केलो की लोकांक म्हणजे लोक सामके हें जाल्ले न्ही, म्हणजे हें जालें. सो 20 पॉयंट प्रोग्रामान कितें जालें, गरिबांक खातीर घरां, स्लम ड्वेलर्स आसा तांच्या खातीर घरां, सगळे येता. म्हणजे इकॉनॉमीक रिफॉर्म सुद्दां इंट्रोड्यूस केले. आनी बिफोर दॅट इंदिरा गांधी 1971 ती ऑलमोस्ट शी वॉज रिफर्ड टू एज दुर्गा हू सेव्ड, म्हणजे इंडो पाकिस्तान वॉर जालो, क्रिएशन ऑफ बांगलादेश, तिने फोर्सीस धाडले आनी बांगलादेश वॉज क्रिएटेड. मागीर ताचे पयलीं मागीर तिणें 69 नॅशनलायझेशन ऑफ बँक्स केले, प्रिवी पर्सीस एबॉलिश केले. अशे खूब जे तिचे मेजर्स आशिल्ले इंदिरा गांधीचे, वीच वर एक्चुअली पाकिस्ताना कडेन सिमला एकॉर्ड केलो 1972. दे वर गूड फॉर द कंट्री. सो जेन्ना आमी इतिहासाचो विचार करता तेन्ना वी शूड टेक अ व्हेरी बॅलन्स्ड व्यू. ताजे मेरिट्स आसा, डिमेरिट्स आसा. Demerits is emergency. Merits, I would say there are so many reforms that she, in fact, Environmental Protection 72 Wildlife Act तिने तयार केलो, which protected the wildlife. आणि so many things are there which contribute. In fact, आज जो आम्ही CRZ violation म्हणतात न्ही, तो कायदो चीफ मिनिस्टराक तिने नोट धाडली, सगळे कोस्टल स्टेट्साची चीफ मिनिस्टराक नोट धाडली की तुम्ही CRZ हो कायदो लागू करपाक जाय. ऑफकोर्स इट केम मच लेटर इन 19 फेब्रुवारी, बट इंदिरा गांधीचे कॉन्ट्रिब्युशन ह्यूज आसा. तुम्ही उलयता एक उल्लेख केलो की त्या वेळार सगळी जी शक्ती आशिल्ली ती तिजे कडेनूच पाविल्ली. म्हणजे हरशीं कितें आसता आमच्या लोकशायेंत की कॅबिनेट मिनिस्ट्री आसता, ते डिसिजन घेता आनी मागीर अशें घडलें त्या वेळार की आणीबाणी लायिल्ल्यान कॅबिनेट मिनिस्ट्री म्हणजे मिनिस्टर्स म्हणजे कांयच ना, सगळो पावर जो आसा तो पीएमओक पावलो, अशें जालें. शी बिकेम द डिक्टेटर. म्हणजे आता हिटलर आमी म्हणटा पळय तशें की वॉट एवर इंदिरा गांधी सेज इज द फायनल वर्ड. तिका कोणूच चॅलेंज करपाक शकनाशिल्लो. सो इवन द प्रेस वॉज मजल्ड अँड कटेल. इनफॅक्ट द न्यूज जी आसा पळय ती इमर्जन्सी सुद्दां डायल्यूट केल्ली. प्रेस रिपोर्टरांक हाडून तापयले, तांचे रेड घाल्यो. प्रेसाचे जे टॉप जे ओपोज करताले, जे कोण ओपोज करताले आनी जे प्रो गव्हर्मेंट आशिल्ले तांकां काय प्रॉब्लेम, जे ओपोज करताले तांकां वचून तांचेर हें केलें, तांकां भितर उडयले. सो इट वॉज नॉट ओन्ली पॉलिटिशियन्स, दे वर जर्नलिस्ट अँड सो मेनी पीपल, आर्टिस्ट हू फेल्ट दॅट, अँड दोज हू वर प्रो जयप्रकाश नारायण, दे वर ऑल्सो थ्रोन इन. दोज हू वर RSS, दे वर थ्रोन इन. दोज हू वर
तेन्ना जनसंघ आशिल्ले ताजे लिडर्सांक भितर उडयले. सो अशें करून तेन्ना BJP नाशिल्ले, जनसंघ आशिल्ले. सो अशें करून सगळे जितले ओपोजिशन म्हणजे देर वॉज वन वुमन रूल, आमी वन मॅन रूल म्हणटा. इन दीस केस इट इज वन वुमन रूल आणि बिहायंड हर वॉज हर यंगर सन संजय गांधी. बरोबर. एक म्हाका याद जाता की आमी लोकशाही जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमचो एक पिलर हो प्रसार माध्यम, करेक्ट. दुसरो एक इम्पॉर्टंट हो न्यायालय. ह्या गजालीन दोन जी पळय माध्यमां आसा तांचेर चेपपाचो प्रयत्न जाला. करेक्ट. अशें म्हणटात की त्या वेळार जेन्ना संजय गांधीन हातान घेतलें तेन्ना ताणें सगळ्यांत पयली गजाल कितें केली जाल्यार जितली प्रेस हावजीस आसा जंच्यान न्यूज पेपर येता तांची इलेक्ट्रिसिटीच कट केली. म्हणजे न्यूज भायर येवप ना. कितें आसा, रेडिओ हो शेवटी केंद्र सरकारूच हें करता, पूण रेडिओ सोडून दुसरें माध्यम आशिल्लें तें आमचें प्रेस पेपर. पूण ताजेरूच सप्रेशन सुरू जालें. ताका लायट दिवप ना, पेपर येवप ना. द इंडियन एक्सप्रेस, म्हाका दिसता 26 तारखेचो जो इंडियन एक्सप्रेस आयला तो इंडियन एक्सप्रेस पेपर आयलो, पूण तातूंत एडिटोरियल हो वायट ब्लँक दवरलेलो आशिल्लो. हें कित्या खातीर जालां आसतलें? म्हणजे आतां डेमोक्रेसी आमी म्हणटात न्ही, म्हणजे आमच्यो सिवील लिबर्टीज आसात. फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू रायट, फ्रीडम टू क्रिटिसायज, ज्यो आज आमी फंडामेंटल रायट्स, सगळे फंडामेंटल रायट्स वर कर्टेड. इनफॅक्ट it was a challenge to the preamble of the constitution, it was a challenge to the constitution. म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनाची हत्या जाली हें करेक्ट, एक इतिहासीक सत्य आसा. म्हणजे जितले रायट्स आमकां गॅरंटी दिल्यात विच कॉन्स्टिट्युशनान विच इज सुपरसिडींग इवन द सुप्रीम कोर्ट, दे वर ऑल एनल्ड आनी दे वर डिक्लेअर्ड नल अँड वॉइड. आमकां म्हणजे कसलीच फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू रायट, फ्रीडम टू क्रिटिसायज, ऑल आवर सिवील लिबर्टीज वर कर्ब्ड. अँड द मोमेंट इफ यू डिफायड दोज सिवील लिबर्टीज, आता आमी सालाजार शाही म्हणटा पोर्तुगीजा टायमार, तशेंच जालें तें. इंदिरा गांधी वॉज लायक अ सालाजार. सो एवरीथींग वॉज कर्टेड. सो डेमोक्रेसी हें उतर इट वॉज टोटली म्हणजे नल अँड वॉइड. अँड डेमोक्रेसी म्हणजे लोकशाही, लोकांची शाही कंप्लिटली इट वॉज इंदिरा शाही, इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी सगळे ताजे हें. लोकशाहीत अशें म्हणटात की आमची व्हडल्यांत व्हडली लोकशाही हांगा आणिबाणी लायली. करेक्ट. आणिबाणी हो इतिहास, पूण इतिहासांतल्यान आमी कसलो ना कसलो तरी धडो घेताच. आणिबाणींतल्यान आमकां कसलो धडो मेळ्ळो? आणिबाणींतल्यान आमकां एक धडो मेळ्ळो की नो प्रायम मिनिस्टर शूड बी अबव द लॉ. म्हणजे दिस इन अ डेमोक्रेसी, whether you are chief minister, whether you are a minister, whether you are prime minister, you are not above the constitution, you are not above the law. Barabar. Rule of the people, by the people, for the people. So here is one person, Indira Gandhi, who becomes above law. She supersedes even the constitution. So ती अशे रितीन हें जाली की वर्च्युअल डिक्टेटर आनी तिका कसलेच कायदे देशाचे लागू ना जाले. आणि तिजे जे मिनिस्टर आसा तांकां कसलेच कायदे लागू, तिचे गव्हर्मेंटाक कसलोच कायदे लागू ना जाले. शी वॉज अबव द लॉ. अँड द मोमेंट अ पर्सन इज अबव द लॉ, अबव द सुप्रीम कोर्ट, अबव द पर्सन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, देन आय थिंक इट इज आणिबाणी इन द रियल सेन्स अँड इट इज अ टोटल क्रायसीस सिच्युएशन इट वॉज इन द कंट्री. आणि पळय 25 जून 1975 टू 21 मार्च 1977, 21 months आमचो देश आणिबाणी इमर्जन्सीन आशिल्लो. सो द फ्रीडम दॅट वी एन्जॉय वॉज कंप्लिटली कर्टेड. सो वी कूड नॉट. आतां आमी खंय आमी आंदोलनां करतात, बरोबर. कोणें जर तेन्ना आंदोलन केल्लें भितर आतां आमकां हें आसा की आमचेर कांयच कारवाय जावचें ना. आमी आंदोलन करता, आमी गोंया खातीर आंदोलन करता, हें करता. पण तेन्ना जर तुवें कसलें आंदोलन केल्लें अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट, देन यू वर इन द जेल, यू हॅड टू रिमेन इन. अँड सो मेनी लिडर्स वर इन द जेल. बरोबर. उदर उलयता उलयता तुमी एक गजाल सांगली की इंदिरा गांधीच्या त्या आणिबाणीच्या तेंपार 20 point प्रोग्राम आयलो. तातूंतली एक वायटूय गजाल आयली म्हणजे संजय गांधी तितलोच पावरफूल जालो, पूण त्या वेळार म्हाका दिसता संजय गांधीनूय एक 5 point प्रोग्राम हाडिल्लो अशें म्हाका दिसता. पूण त्या वेळार जेन्ना मिड 1976 म्हणजे जुलय सप्टेंबर ह्या दरम्यान खूब आजनेरी जाली, अत्याचार जाले. आनी त्या अत्याचार खास करून नसबंदी खातीर जाले. म्हणजे नसबंदी इतल्या लेवलीचेर पावली
की मनीस नसबंदी करपी लग्न जाला काय ना हें पळयलें ना, ताका भुरगें आसा काय ना तें पळयलें ना, तो लग्न जाल्लो नासलो जाल्यारूय ताका व्हरून नसबंदी केली. इतले अत्याचार जाले. हो अनरेस्ट वाडलो मागीर काय तातूंत तें सगळें सांबाळून गेलें आनी इंदिरा गांधी फाटल्यान होय आमकां त्रास जाता असो एक आवाज आयलो. इनफॅक्ट संजय गांधी इतलो पावरफूल जालो की मच ऑफ द इश्यूज दॅट वर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इमर्जन्सी वर बिकॉज ऑफ संजय गांधी. आनी तातूंतलो ताजो 5 पॉयंट प्रोग्रामांतलो एक पॉयंट प्रोग्राम आसलो पॉप्युलेशन कंट्रोल. ताका कितें दिसलें की अनएम्प्लॉयमेंट वाडला बिकॉज ऑफ पॉप्युलेशन इतलें वाडत आसा. आनी ही वेंट टू सच एन एक्सटेंट फोर्स्ड स्टरिलायझेशन म्हणजे नसबंदी जी तुमी म्हणली तांकां दादल्यांक व्हरून वेदर ही वॉज अ बॅचलर ही वॉज मॅरीड तांकां व्हरून तांची फोर्सिबल आनी ते कितें जेन्ना ते करतात न्ही इट वॉज अ व्हेरी पेनफूल प्रोसेस. इवन नाव ते लोक म्हणटात की तांचे याद काडटात की तांकां खूब ताजे त्रास जाले, खूब तांचे डिफिकल्टी ताणें हें केलें आनी ते लायक यू आर ते फ्रिडम म्हणजे इवन दॅट फ्रिडम ते फोर्सिबल स्टरिलायझेशन इज अ व्हेरी व्हेरी क्रुयल इनह्युमन वे वीच संजय गांधी एडॉप्टेड. आनी ताजे तो मोहल्ले गल्लीनी लोकांक धाडटालो, ताजे ते वताले काडटाले मरताले फोर्सिबली. सो अशे रितीचे डिक्टेटरशीप टू दिस एक्सटेंट one of the banes of emergency is the forced sterilization which we cannot overlook and it is really painful and it was a very harsh inhuman treatment. बहुतेक आमी पळयता की आणीबाणी जाहीर केली लागली आणि खास करून आमच्या दिल्लीत हें सगळें प्रकरण जालें. पूण अशी बाकीची राज्यां आसा जी स्वायत्त आसा म्हणजे जी ऑटोनॉमी आसा तांकां त्या राज्यांचेर कसो परिणाम जालो म्हणजे सगळीं राज्यां बाकीची राज्यां ताचेर कसो परिणाम जालो हाजो? परिणाम जालो ओरिसाची जी चीफ मिनिस्टर आशिल्ली नंदिनी सतपथी शी वॉज नॉट फ्रॉम द तिका भितर उडयली. म्हणजे एनी पर्सन वेदर यू आर अ मॅन ऑर अ वुमन वॉज ओपोज. आतां तुमी गोंयाचें घेवया. जेन्ना इंदिरा गांधी प्रायम मिनिस्टर आशिल्ली इंडियेची आतां इमर्जन्सीच्या टायमाचेर उलयता हांव तेन्ना हांगा आशिल्ली आमची शशिकला ताई काकोडकर. तेन्ना आमी घटक राज्य जावन ना तेन्ना आमी युनियन टेरिटरी. सो शशिकला ताई काकोडकर who is the only woman chief minister in the history of Goa, तेन्ना गोवा दमण एंड दीव ताजे ती चीफ मिनिस्टर आशिल्ली. सो अ सेंटर यू हॅव इंदिरा गांधी आनी हांगा शशिकला ताई काकोडकर म्हणजे दोन अश्यो पावरफूल बायलो. पूण आमी क्रेडीट दिवपाक जाय शशिकला ताई काकोडकराक की ती शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द इमर्जन्सी ऑल्दो दे बिलोंग टू डिफरंट पार्टीज एंड ऑल. वी फायंड दॅट गोवा वॉज रादर पीसफूल. गोंयाचेर तितले इमर्जन्सीचे परिणाम जावं ना आनी शशिकला काकोडकर मॅनेज टू रूल व्हेरी एफिशियंटली एंड शी प्रूव टू बी अ गुड एंड इवन इन द टायम ऑफ एमर्जन्सी गोवा वॉज नॉट दॅट मच अफेक्टेड. आणि ऑफकोर्स ती युनियन टेरिटरी आशिल्ल्या कारणान हरशीत तांचोच प्रभाव आमचेर आसतालो. आनी एक खूब म्हत्वाची गजाल येता ती म्हणजे फ्रिडम फंडामेंटल रायट्स सगळे गेले, न्यायालयाचेर कंट्रोल आयलो, प्रेस मिडिया म्हणजे प्रसार माध्यमां बंद जाली. तरी आसतना इंदिरा गांधीन अशें डिसिजन कित्याक घेतलें की आतां आमी आणीबाणी थांबोवया आनी ती 21 म्हयन्यान. म्हज्या कोतान म्हाका दिसता ते 21 मार्च म्हणजे 21 म्हयन्यांनी ते 6 म्हयन्या खातीर लाता आनी मागीर ते वाडयत वता अशें कितें आसा काय सलग 21? ना एक्चुअली इट इज इमर्जन्सी म्हणजे कितें यू कॅनॉट हॅव अ परमनंट इमर्जन्सी. इट इज ताका टायम फ्रेम आसता. हय हांगा कितें जालें लायक आमी रिन्यू करतात न्ही तशें जालें तें. हांगा एमर्जन्सी सोंपत ना. 1975 जुनान जें सुरू जाल्लें टू 1977 मार्च म्हणजे तुमी ऑलमोस्ट 3 वर्सां जालीं ना. 75 76 77 2 वर्सां तरी सारकी जाली. सो इट कंटिन्यूड बिकॉज शी वॉज तातूंत कितें जाल्लें जो सुप्रीम कोर्ट आसा ताणें अलाहाबाद कोर्टाचें जजमेंट अपहेल्ड केल्लें. सो शी स्टार्टेड टार्गेटींग द लॉ मेकर्स म्हणजे सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो न्यायालय म्हणजे न्यायालयाक जेन्ना तूं टार्गेट करता इट इज अ व्हेरी सिरियस थिंग, सिरियस क्रायम. इनफॅक्ट शी वॉज जेल्ड आफ्टर दॅट. सो टू दॅट लेवल जेन्ना ते इमर्जन्सीचें हें गेलें की देन शी रियलायज दॅट मातशें सॉफ्ट टुवर्ड्स जेन्ना डिसेंबर 1976 तेन्नाच्यान शी सॉफंड हर स्टँड आनी दॅट टायम शी डिसायडेड दॅट ओके फायनली इट इज बेटर दॅट एक तिणें काम बरें केलें की शी
called for fresh elections in March 1977. मागीर ती जनता पार्टी आली, मोरारजी देसाय प्रायम मिनिस्टर जालो आनी इंदिरा गांधीक लोकांनी डिफीट केली आनी ते मिटींग जी अटेंड केली तिचे नाकाचेर फातर मारलो आनी ते खूब गजाली घडिल्ल्यो आसा. पूण म्हाका दिसता आणिबाणी हो लोकशाहीत आणिबाणी अशें म्हणटा हांव. आणिबाणी जातकच लोकशाही भारतांतली आनी स्ट्रॉंग जाली काय. कित्याक मागीर जर पळयलें जाल्यार आमी जवळ जवळ 77 जेन्ना आमची इलेक्शन जालें तेन्ना तिका डिफीट दिलें, संजय गांधी डिफीट जालो आनी दुसरें राज्य जनता पार्टी. अनफॉर्च्युनेटली तें 2-3 वर्सां उरलें आनी परत जेन्ना आमची इलेक्शन जालें तेन्ना इंदिरा गांधी परत आयली. म्हणजे लोकशाहीत लोकांचें राज्य आसतना आमचे नागरीक आनी जे पळय वोटर्स आसा ते कितले स्ट्रॉंग जावंक शकता हाजें हें बरें उदाहरण म्हणूं येता. ह्या जनता पार्टीक मागीर लोकांनी मत दिलें आनी मोरारजी देसाय प्रायम मिनिस्टर जालो, मागीर चरण सिंग जालो. सो तो पिरियड 1977 to 1980 हो पिरियड आसा जनता पार्टीचो. जनता पार्टी लोकांची पार्टी. मागीर आयलो मागीर परत इंदिरा गांधी 1980च्या इलेक्शनाक परत जाली टील 1984 टील हर एसेसिनेशन शी वॉज द प्रायम मिनिस्टर. हें सगळें जालें आसतना खूब म्हत्वाचें म्हणजे आणिबाणी लागून जाली आनी आणिबाणी जातकच सोंपतकच ह्या आणिबाणीच्या विशयाचेर अभ्यास जाला. त्या वेळार जाणी दुख्ख भोगलें, जांकां बंदखणींत घाले, बडयले, मारले, कादेंत उडयले आनी तांचे नसबंदी केली. हें सगळें करता आसतना ताचेर अभ्यास जाल्लो आसा. अभ्यास म्हणजे खूब बुकां बरयल्लीं आसा, आतां पिक्चरांय आयल्या. हालींच एक पिक्चर आयलें इमर्जन्सीचेर जे कंगना रनावतान केल्लें आनी पिक्चरां आयल्या. खूब लिटरेचर म्हणजे बुकां बरयल्लीं आसा आनी त्या बुकांनी मेन्शन सगळें म्हणजे इमर्जन्सी इज एन इम्पॉर्टंट चॅप्टर. इनफॅक्ट आमी आतां हिस्ट्री सिलेबस जो केला आमच्या हिस्ट्री सब्जेक्टाचो तेन्ना आमी एक पेपर आसा इंडिया सिन्स इंडिपेंडन्स. वन ऑफ द टॉपिक्स इज इमर्जन्सी. म्हणजे फ्युचर जनरेशनाक खबर आसपाक जाय की डेमोक्रेसीक केन्नाच अटॅक जावपाक जायना, डेमोक्रेसीचेर अटॅक जावपाक जायना. आमी मानतात की इंदिरा गांधीचे देशा खातीर व्हड योगदान आसा. ती जे सॅक्रिफायस केला देशा खातीर, ती ऑपरेशन ब्लू स्टारान ताजे खातीर ती जी हत्या जाली हें सगळें आमी मानत आसतना खलिस्तान तिचे खातीर जावना. तरी आसतना डेमोक्रेसीक अटॅक करप हें योग्य न्ही आनी ताजे खातीर इमर्जन्सी हो संविधान हत्या दीसच अशें म्हणटा. खरेंच आज 25 जून हो संविधान हत्या दीस म्हणून पाळप अशें केंद्र सरकारान थारायलें. हाजे फाटल्यान कारण आसा आनी इमर्जन्सी आणिबाणी हेंच ताजे फाटल्यान कारण आसा. आतां खूब म्हत्वाचें म्हणल्यार आणिबाणी वेळार कितें घडलें, कितें जालें हाजो अभ्यास आनी हाजे बाबतींत सगळ्या लोकां पर्यंत जागृता हाडप. संविधानाची परत हत्या जावूं जायना हें खूब म्हत्वाचें. प्रजल बाब, तुम्ही आज मुद्दाम आमच्या विनंतीक मान दिवन आज आमच्या स्टुडियोंत आयले. म्हज्या वतीन, स्टुडियोच्या वतीन, आमच्या दूरदर्शनाच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें.